पळयता जो हो पूल आसा जो उदका पोंदा आशिल्लो सबमर्ज जाता तो पारोडाचो पूल आसा आयज खंय तरी परत एक इश्यू निर्माण जाला की एक सायडीची रॅलिंग पडलेल्यान हांगा लोकांक सद्या हांगा एक सेफ्टीचो इश्यू जाला ताका लागून मामलेदार केपेंचो आमदार डिकॉस्टा तशेंच युरी आलेमा केपे कुंकळ्ळेचो आमदार तशेंच डीवायएसपी येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें पूण लोकांनी हो पूल बंद करपाक विरोध केला की कित्याक हांगा खुबशे लोक रावतात तांकां येवं वचपा पडटा ताका लागून हे पुलाक खंय तरी चालू उरपा जाय अशी तांची रिक्वेस्ट जाले आनी खंय तरी लोकांनी आर्ग्युमेंट बी केले हेचेर ऑथॉरिटी कडेन पूण मागीर सगळें हें करतरी एक डिसिजन जाला की मामलेदारान जो केपेंचो मामलेदार प्रतापराव गांवकर त्यांनी सांगला की जे सिच्युएशना खातीर सद्या बॅरिकेड्स घालतले जे पर्यंत एक रॅलिंग बांदून येना आनी 2 व्हिलर्स आनी 4 व्हिलर्सां 4 व्हिल्स वचपाक तांकां चालू आसतली पूण सद्याक जे पर्यंत एक बॅरिकेड्स लायता तो पर्यंत दोनी सायडी पुलीस बंदोबस्त आसतलो. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर पारोडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. normal vegetation, mischief number third. Yeah, but 6 o'clock close as no, after 6:30 from morning from just slab in so morning tari police dole from morning no go heavy on current then authorities will be there. But now it is some temporary measure. Current development. Tomorrow if the current is low, then it's okay. Minimum 3-3.5 meter उदो आसतले मनीस उदता जाल्यार मीटर भरपूर वता जाल्यार थोडे जाल्यार एंड ऑफ द डे आमकां कितें मनीस वचना जावपा प्रिकॉशन घेताय न्हू वचना जावपा आनी एक्स्ट्रा कितें जाय तुजें एक पायपाची लेंथ कितली आहा मॅक्सिमम 6 मीटर जाल्यार 6 मीटर हांगा एक गेलो तुजो आनी मदीं एक गेलो एंड एक गेलो एक दोन तुका ड्रील करचे पडटले पायपां मारप म्हाका वेल्डिंग सुद्दां करपाक जाय ना ताका भितर फोन करून पास केलो न्ही तूं तुका मागीर काम करतना काडून पुश करपाकूय बरें पडटा दोन दीस No, whatever administration is full and final, we have no say. But you are command for भुरग्यांक आनी हाडपाक so we have to आज समज जायना मॉर्निंग पर्सनल दवरया पुलीस म्हणटा तुमी पुलीस पर्सनल केप्या पुलीस सद्या एक सायडी रॅलिंग गेला आनी हेजे बद्दल तुमी परत उलयताले की सद्या सेफ ना आनी हांगच्यान खंय तरी व्हडली गाडी गेल्या तेका लागून इश्यू लोकांनी हांगा रेज केल्लो. आतां कितें तुमकां दिसता कितें करपाचें हे बद्दल? आतां प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें जालें हें रॅलिंग गेलां दोरी बांदल्यात आनी गाडी वचपा आडान दवरल्यात म्हाका हें पळय आमकां लोकांक पयलीं कळूंक जाय कित्याक आडायलें म्हणटा तें पूल मोडटा काय कितें जाता तें आमकां कळपाक जाय आडायतो जायत आनी कितले दीस आडायतले आनी कितें म्हूण आज हाडान फाल्यां सोडटा जाल्यार आज हाडून कितें फायदो गाडी हाडनाकात. मेन प्रॉब्लेम कितें जाता आमकां कितें हाडपा वतले जाल्यार ह्या सायडी लोकां जावं त्या सायडी लोकांक इगर्जेन येतले जाल्यार हो पूल इम्पॉर्टंट तूं तर आडायन जाल्यार लोकांक केप्सान येवपाक 4 किलोमिटर 7 किलोमिटर येवपाक कोणा आज पेट्रोल मारगाय जाल्यार तातूंत परवडना. तेन्ना हांव म्हगे एक रिक्वेस्ट आहा हाचे कडेन हो पूल चालू करचो म्हूण चलोन वचपा मेळना चलोन न्ही कसलो न्ही गाडच्या 4 व्हिलरचो गेलो म्हूण कसलें प्रॉब्लेम ना ना आतां चलोन वचपा दिना चलत वच म्हणटा ते कोण म्हणटा पूल खंय वांकडो जाला खंयच्यान वांकडो जाला तो म्हाका कळना. मुजकोतान गाडयो चालू जावपा जाय 4 व्हिलर आनी मोटरसायकल्यो आनी आज एक दीस बंद फाल चालू करता जायत आमी गांवचे लोक चालू करपा दिवपाना. तुमी मागीर कितें करा आमकां काडून भितर उडयल्यार सुद्दां जाता तुमी चालू करता जायत आयचे आज जावपा जाय फाल्यां बी म्हणटा आमी आयकुपाना आज बंद दोन फाल चालू करपाक कितें तें सजां फेस्त हें जावपाक पूल घट जातलो एक दिसान कोणाक खबर आहा टॅक्निकल कितें पुलाचें वो सेतू बांद तो हें जालो मरे कोसळ्ळो मरे आनी दुसरी म्हाका सांगपा म्हळ्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा गव्हर्मेंटान हें तयार केला तुमी जाणा आसतले काल आमी आख्खे बुडून आशिल्लो एकटोय कोण पावलो ना मरे आमकां हांगा
पाड्यांक एक सादी मेल्ली बॉडी व्हरपा लागून हांवें रिक्वेस्ट केल्या हांकां केपें हांकां फायर ब्रिगेडीक जाल्यार ताणें आमकां सांगलें तुमी सालसेती पडटा म्हणून हें कसली डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें करता गव्हर्मेंट मशिनरी उलयल्या मागीर उलोवपा येता आमी उलयले म्हणटा मागीर खरेंच मामलेदार आमगे प्रताप गांवसान बी फोन मारता हेल्प केलो दुसरे PIक हांव चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक दिपकान इतलो हेल्प केलो दुसरे तुमगे रिपोर्टर विशालान हेल्प केलो एल्टन साहेबान फोन केलो सुभाषान फोन केलो आनी मागीर तिनाक आमी धांक लागिल्ले तिनाक हें आयल्या फायर ब्रिगेडी येवन आमगे बाबा हें हेल्प केलो तांकां हांव सांग काळजान सांग देव बरें कर म्हणटा कित्याक मातशें पयलीं लोक अशें करून हुंडी घेवन भोंवताले हांवें तेन्ना विचारलें तुमी कित्याक भोंवतात ना बिहारा बुडलो म्हूण तेन्ना ताका सांगिल्लें हांवें तुमी पाटी बुट्टी तेन्ना एक दीस येना म्हूण आनी बिहारा बुट्टी थंय तुमी पयशे एकठांय करपाक भोंवतात काय म्हूण असली हें पाटी म्हळ्यार फकाण जालां कोणी जी बुडली जायत व्हडली पेपरार येयलें कितें हें बुडली थंय चारय वटेन वचपाक मेळटा आमी चारय वटेन बांदून उरता मरे हांगा तो लोक परोडा पंचायतीचो तेन्ना कितें हेल्प करता ताका वालोर आसा एक दूध हाडपाक वचपाक मेळना कांय करपाक मेळना कांय ना हो पूल ओपन केलो जाल्यार आमी हेल्पी मरे 5 मिनटां काम जालें आमगेली तेन्ना हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की डिसिजन घेता तें सारकी घेयात बंद जाल्यार बंद नाजाल्यार चालू जावपाक आतां नाजाल्यार आमी हांगची कशें घालपना कितें म्हण तें आमकां सांगात ओन्ली रेलिंग देवला आनी म्हाका दिसता हो इतलो पोन्नेलो ब्रिज ऑलमोस्ट मोर देन 50 इयर्स मोर देन दॅट तेन्नाचो म्हूण म्हाका दिसता हो तेन्नाचो ब्रिज म्हूण हो आजपासून आतां हो आमगे आतोल सेतो भितर जाल्यार येदो म्हळ्यार तो उडोवन गेल्लो आसतलो तेम बांदलो जाल्यार हो तेन्ना बांदलो म्हण हो ब्रिज आहा आतां रेलिंग गेला आनी हो कितले वर्सांचो डिमांड लोकांगेलो हो ब्रिज हिंगा जावचो विथ द हायट सो आतां जमियान जाला हांव येयला बाब युरी बाब आसा हिंगा आमगेलो सरपंच आहा बाकी गांवचे प्रॉमिनंट आहा आमगे अजीम आहा सगळे मामलेदार जाके एडमिनिस्ट्रेशन आहा सो आतां मेजे केस विचार करून जात ताबडतोब सरकारा कडेन प्रोपोजल दीन बाबा सायडीन आनी एक एक्झिस्टींग हो ब्रिज दोन सायडीन एक्झिस्टींग ब्रिज विथ द ओनर्स लँड घेवन कितें तरी प्रोपोजल एक मांडून हेजे एक विचार करपाक मुखार सोदताय आतां तें जालें सद्या एक सायडीन रेलिंग गेल्या रेलिंग गेला आमगेलो टेक्निकली PWD इंजिनियर येयला आनी सोमरासून रेलिंग आख्खें काण फूल रेलिंग न्यू घालपाचें हें ऑलरेडी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें मामलेदारान सांगला डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी तें बाय मंडे स्टार्ट उरलें काम This was actually a priority. That was not a priority. हे पहिले प्रायोरिटी चोवपा जाय ही कोण आसना नात तेंक पहिले काम हातीन येता हे प्रायोरिटी आली कितले वर्सांचे तो दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी कनेक्टेड आसा एक कुंकोळ्या आनी दुसरे केप्यां एज तुमकां खबर आसा हो इशू लोकांक उदक फुट्टा पावसाक तो इशू सदां रेज जाता हेजेर तुमगे कितें आसा कितें हो अंत न्हय न्हू दिस टायम म्हाका दिसता रेनफॉल हायेस्ट ऑलमोस्ट 10 वर्सां फुडें जाल्लें 2009 दिसा 2009 जाल्लें 13 वर्सां जालां आनीक जायत मनीस येयले आश्वासनूय दिलें 6 म्हयन्यान बी हें सेटल करतलें म्हण सो आमी दोगां येयले हिंगा आमी हें प्रॉपरली स्टडी करून सरकारा कडेन पयशे आसपा जाय बरी ब्रीज बी बांदून दिवपाक हिंगा जायते निवडून येयले पूण म्हाका दिसता हूंय ना हूंय त्योच पडणी खबरो हें जालें तें जालें तें जालें सो डेफिनेटली हिंगा लोकांक त्रास जाताय आमी दोगांय आमदार म्हणून मेळ आमी एक कॉलिंग अटेन्शन पासून एक घातलें आनी हेजें हें रिजॉल्व करपाक कित्याक तें ही ब्रीज जाली पूण आख्खे पाड्डे बुडटा वॉट इज द रिजन फॉर इट लो लायंग एरिया कित्याक लागून जाता तें पयलीं सरकारान बरें एक्सपर्ट घालूं जाय आनी हें जें रेलिंग गेलां तें जे आमदारान सांगिल्लें ते भाशेन मंडे तें घालपाचो प्रयत्न जाता आतां तुमी पळयता कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चालू आसा रोड वायंडींग आनी हें तेजेर तुमी कितें म्हणटा ते हो कितें आसा तो इशू सॉल्व करूं शकता सॉल्व जालो जाल्यार बुडपा न्हू आनी बुडोल न्हू रे आनी वर्स जालां आनी थिंग केलें तें काम चोयल्या तें सगळें सब स्टँडर्ड वर्क दिसता तें चोयल्या थिंगा सगळे सायडी आहा तितले रेलिंग मोड आहाय ह्यो तरी आहाय सारकी हें तें म्हाका दिसता 4-5 म्हयने पासून जाल्लें 4-5 म्हयन्या जालें गेलें सो डेफिनेटली हे स्टँडर्ड आमी सब स्टँडर्ड वर्क आमी रेज करता कितें आसता न्हू सरकारान सद्या एक सायडीन रेलिंग थोडो भाग पडलेलो आसा आतां कितें डिसिजन जालां ती पयलें आसतलें रेलिंग व्हडलें आसा आनीक आमी डिसिजन पयलीं घेतलें की इट इज नॉट सेफ कितें मोटरसायकल जावं 4 व्हिलर घेवपाची ते सो लोकांचे हिंगा ते मॅक्झिमम लोक हिंगा एवेड्डे हिंगा रावल्ल्यान हिंगा ट्रॅफिकाचो फ्लो भरपूर आसा सो आतां आमी फायनल डिसिजन घेतला की आतां ते बॅरिकेडींग मेळटा
की बॅरिकेटींग आमी ते आतां हाडून ते टेम्पररी बॅरिकेटींग ते पॅक करता आनी मागीर आमी ते ट्रान्सपोर्ट हे करता. तेच्या पयलीं आतां त्यो गाडी येयला तो एक सिंगल आनी पोलिसाच्या निगराणीचेर आमी धाडपाचें मागीर रातचें कितें थरयलें? बॅरिकेटींग केलें जाल्यार इश्यू ना, हय. ना जाल्यार आमी रातचो 7 to 7 क्लोज करतले. ओके. सो आतां बॅरिकेटींग आमी आतां 4 म्हणल्यार आतां बॅरिकेटींग तर मेळ्ळें, आमी 4 म्हणल्यार कंप्लीट करता.